उत्तर गोंयचे अध्यक्ष आणि युवा नेते बाब दीपक कलंगुटकर. विधानसभा सोंपून 2 दीस जाले आणि या पावसाळी अधिवेशनात जे 15 दीस चल्ले 3 आठवड्याक हातून आमचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाय हांच्यांनी एक जो प्रोग्राम राबयल्लो आमचो आवाज विजय म्हणून पेडणे ते काणकोण मेरेन आनी थंय जे विशय आयिल्ले ते यशस्वीपणान तांच्यांनी वेगवेगळ्या तरेन ते मागीर स्टार्ड प्रश्नाच्या माध्यमांतल्यान आसूं, अनस्टार्ड माध्यमांतल्यान आसूं, 0 आवराच्या माध्यमांतल्यान आसूं किंवा प्रायव्हेट मेंबर रेजोल्युशनाच्या माध्यमांतल्यान आसूं किंवा कॉलिंग अटेन्शनाच्या माध्यमांतल्यान आसूं, जंय जंय मेळूंक शकताले थंय थंय ते इश्यूज जे आसात ते आमच्या अध्यक्षान घेतले. आनी सारांश जर तुमी आतां काडलो विधानसभेच्या सत्रा नंतर आनी जर भर बाजारांत तुमी गेले पेडणे ते काणकोण पर्यंत जाल्यार लोक तुमकां सांगतात की लोकांचे इश्यूज कोणे घेतले ते, लोकांचो आवाज म्हणून कोण विधानसभेन उलयलो आनी लोकांचे प्रश्न कोणे तडेक लावपाचो प्रयत्न केले आनी काही बाबतींत ऑर्डर्सूय हाडल्यो. हे आमी सांगनात, हे तुमी पेडणे ते काणकोण पर्यंत जर खंयच्याच बाजारांत वचशात किंवा टिट्यार वचशात किंवा खंयच्या एका चायेच्या हॉटेलार वचात, हे तुमकां तुमी स्वता सर्वे करून पळयात जाल्यार तुमकां लोकां कडल्यान हें कळून येतलें. सरकार म्हणटालो की हे सरकार अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदयाचें सरकार, पूण जशे तरेन हे सरकार ह्या तिनूय पावंड्याचेर काम करना हे विधानसभेत आमच्या अध्यक्षान जनते मुखार दवरले. आतां उत्तर गोंयच्या संदर्भात जे आसा हे डिटेल तुमकां आमचो उत्तर गोंयचो अध्यक्ष बाब दीपक कलंगूट सांगतलो. ताच्या नंतर जे बाकीचे इश्यूज जे आसात दक्षिणेचे म्हणा आनी ओव्हरऑल ते तुमकां हांव ब्रीफ करता. परत एकदा सगळ्या पत्रकार भाव आणि भयणांचे स्वागत करता. विधानसभेच्या पयलीं म्हणजे पावसाळी अधिवेशनाच्या पयलीं जेन्ना आमी आमचो आवाज विजय ही संकल्पना घेवन गोंयभर भोंवले तेन्ना पूर्ण तालुके कव्हर करीत आसतना आमी सादारण 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमी पावल्ले आणि थंय जे विशय येयल्ले, जो आवाज जो येयल्लो तेंचो आवाज हो आमचो गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो चीफ विजय सरदेसाय हो विधानसभेच्या फ्लोराचेर तेंचो आवाज जावन जेणे जे सगळे जे समस्या जे प्रश्न जे आयकून घेतलेले ते मांडपाचो एक योग्य रित्या प्रयत्न केलो. ऑफिशियली जरी तांकां टायटल नासलें तरी ते ऑपोजिशन लिडर कसोच तेंच्यांनी ह्या पावसाळी अधिवेशनाच्या फ्लोराचेर तेंच्यांनी आपलो रोल केला. पूर्ण गोंयभर फिरत असताना जेन्ना उत्तर गोंयांत जेन्ना ते फिरल्यात तेन्ना सगळे तालुके जेन्ना कव्हर करताले तितूंतले सादारण म्हाका दिसता 100% जरी विशय हाडपाक जरी ना मेळ्ळे तर सादारण 80% विशय हे तेंच्यांनी हावजाच्या फ्लोराचेर मांडपाचो प्रयत्न केलो. लोकांच्यो भावना जाल्यो की विजयाक पळयताना एक आशेचो किरण कसो पळोवपाक लागले आणि बहुतेक विशय तेंच्यांनी जे हाताळ्ळे त्या वेळाचेर तेंच्यांनी त्याच वेळार ताका न्याय दिवपाचो प्रयत्न केला. म्हणजे अनेक गोष्टी हांव तालुका वायज मागीर सांगता वयताना, पण त्याच बरोबर जेन्ना लोक तांकां पळयतात तेन्ना सादारण 2200 असेंब्ली नंतर जर आमी पळयलें जाल्यार अशें दिसतालें की गोंय हें हातीभार वयता काय कितें काय म्हणून. पूण खूब कडेन जशें आतां दुर्गादास बाबान म्हटलां की काना कोपऱ्यान आयकपाक मेळटा. खूब कडेन आमी जेन्ना गांवांतसून येता तेन्ना अशेंच म्हणटाले की मनोहर भाईच्या रुपान परत कोण तरी आमकां एक लिडर गोंयांक मेळटा गोंयकारपण सांबाळणारो म्हणून. आनी तें जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार जेन्ना आमी तालुका वायज जेन्ना आमी हो उपक्रम राबयलो तेन्ना उत्तर गोंयसून आमी पयलें सुरू केलें हें पेडण्यांसून सुरू केलें. आनी पेडण्यान आमकां याद जाता की आमी ह्याच असेंब्ली सेशनाच्या पयलीं जेन्ना आमी पत्रकार परिशद घेतलेले आनी तेचे फुडें आमी उलयल्ले की थंयसर भेटसयणार अनेक समस्या, फॉर एक्झाम्पल तुयेंचें CHC जे आसा आनी ताका लागून नवीन हॉस्पिटलाचें बिल्डींगचें बांदकाम चालू हें सादारण 17 जालां, तें अपूर्ण आसा आनी तें पूर्ण करचें म्हणून थंयसरल्या लोकांनी आवाज उठयल्लो. आनी तो विशय जेन्ना आमी घेतलो हातीन त्या वेळाचेर थंयसरले स्थानीक आमदार हेंच्यांनी आरोग्य मंत्र्याची भेट घेतली आनी त्याच्या नंतर
खरं म्हणजे जाल्यार ते GSIDCची भेट घेवपाक जाय आसली, कारण ते अजूनही हॉस्पिटल हे आरोग्य खात्याक सुपूर्द केल्लें ना. पण तो विशय सुद्धा आमचो पार्टी चीफ यांच्यांनी हातीन घेतलो आणि तेचेर थंय मागीर आमकां वेगवेगळी आमकां थंय आश्वासनां मेळ्ळी. तेचे येणाऱ्या काळान आमकां पळोवपाक मेळटलें की ते खंय पावतात ती. त्याच्या नंतर आमी पळयलें जाल्यार थंयसरलो CISFाक जी जमीन एक्वायर केल्ली आसा, थंयसरलो ओवरऑल जो थंयसरली डेमोग्राफी चेंज जावपाची आसा त्या संदर्भात ते उलयले. त्याच्या नंतर मोठ्या संख्येन थंय पेडणे आनी आजूबाजूच्या भागातले कदंबा कॉर्पोरेशनाचे जे स्टाफ येयले रिटायर्ड, तेंच्यो ज्यो आफ्टर रिटायरमेंट तेंच्यो ज्यो कितें मागण्यो किंवा जे तेंच्या लागून जे कितें तेंच्यो समस्या, तेंच्या लागून जे कितें तेंचो जो फंड्स वगैरे जो दिणारो आसता पळय, तो कित्येक वेळा दुर्लक्षित केल्लो आसलो. तेचेरूय आवाज जालो, तेचेरूय आश्वासनां मेळ्ळी. त्याच्या नंतर आमी पेडण्यातलो जो मोठो प्रकल्प आसा, जी इलेक्ट्रॉनिक सिटी, जेतून वेगवेगळे मोठमोठे क्लस्टर्स येतले, ती सगळी त्याची पूर्ण हे जाल्ली रूपरेषा आखलेली आसा. भितरले सगळे रस्ते त्याचे ब्युटिफिकेशन केल्ले आसा, पण तेका हायवे वयरसून कनेक्टिव्हिटीच ना, म्हणजे रस्तोच ना तेका. तोही विषय विजय सरदेसाय यांच्यांनी हावजान हाडलो. अनेक विषय ज्या भागाचेर थंयसर येयले हे सगळे पेडण्यातलेच आसले आशिल्लो भाग ना. मागीर त्याच्या नंतर आमी बार्देसान येयले. बार्देसान येयलो जाल्यार प्रामुख्यान पयलो विशय आसलो हो थंयसरले स्थानीक लोक एकवटलेले आनी तेंच्यांनी म्हटलेले, आमी जेन्ना म्हापशा आयकले लोकांक, तेन्ना म्युनिसिपालिटीन जो कर घेतलो वयता, टॅक्स कलेक्ट केलो वयता, हो दुकानदारांकूय हो हाऊसिंग टॅक्स कलेक्ट केलो वयता म्हणून आयकलें. म्हणजे सादारण डबल टॅक्सेशन हे थंयसरल्या व्यापाऱ्यांक भरचें पडटा अशें आयकपाक मेळ्ळें. तोही विशय हो कालच्या विधानसभेन हाडलो. त्याच्या नंतर शापोरा बंदीर वाडो जो आसा, थंय अजूनही उदकाची समस्या आहा, अजूनही थंय उदक पावना. म्हणजे गेले असेंब्लीत आमी म्हटलेलें की हर घर कितें तरी जल मुफ्त अशें कितें तरी म्हणून हें केलें. हय, पण आयज थंय शापोरांतले लोक जो गोंयच्या म्हाका दिसता ट्युरिझम मॅपाचेर शापोरा हें बरें पयलीं पासून आसा, थंय उदकाच्यो समस्या आसात, त्योय हाडल्यो. त्याच्या नंतर टॅक्सी एग्रिगेटर जो विशय आसा, हो इश्यू हो काळांतरान चालूच आसा, तोय सोंपलो ना. तेकाय चालना दिवपाचो प्रयत्न केलो. हे सगळे विशय बार्देसान येयल्ले. त्याच्यानंतर मोठो जर विशय खंयचो आसत जाल्यार रेड टेपिझम इन डेप्युटी कलेक्टर्स ऑफिस, म्हणजे फायलीच मूव जायना अशेंय थंयसरल्या लोकांची समस्या आसली, अशेंच थंयसरल्या लोकांची गाराणी आसली. तशेंच फुडें आमी येयले आनी आमी जर तिसवाडी वयता जाल्यार आमकां फॉन्टेनेज अँड सेंट टॉम ट्युरिस्ट न्यूसन्स जो क्रिएट जाल्लो, तोही विशय विधानसभेन गाजलो. तेचेर तर म्हाका याद जाता मंत्र्यान आश्वासनूय दिलें की आपण तो सुटावो करता म्हणून आनी आपण तातूंत लक्ष घालता म्हणून. त्याच्या नंतर तिसवाडीक आमकां पळोवंक गेले जाल्यार चिंबेल हांगासर कित्येक इल्लिगल बोरवेल्स मारल्यात, ह्योही थंयसरल्या लोकांनी आमच्या नजरेक हाडून दिल्ले. त्याच बरोबर बिहारी टेनन्सी, बिहारी टेनंट हेही हांगासर 18K अंडर आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. ह्यो सगळ्यो गोष्टी जेन्ना आमी लोकांक आयकपाक गेले तेन्ना आमकां ह्यो सगळ्यो गोष्टी आयकपाक मेळ्ळ्यो. तशेंच तिसवाडीसून मागीर आमी बिचोली सत्तरीन जेन्ना आमी भितर सरले, बिचोली सत्तरी हो आमी एकेच कडेन कार्यक्रम केल्लो. हांगासर चोडन फेरीबोट, जी रो फेरीबोट आनी हेचो जो विशय जाल्लो, तेची काही फोटोग्राफ्स दाखोवन तो थंय विथ एव्हिडन्स थंयसर तो उघड केल्लो. त्याच्या नंतर थंयसरले जे शेतकरी आसात, जे शेतकरी प्रामुख्यान मये आनी बिचोलेचे शेतकरी आसात, हांकां म्हाका दिसता 9 वर्सां जालीं, तांकां जे तेंच्यो ज्यो क्रॉप डॅमेजीस ज्यो आसात पळय न्हू, ह्यो तांकां अजुनूय कंपेन्सेशन मेळिल्लें ना मायनिंगाच्या संदर्भांतसून. आनी तेतून मागीर फोमेंतो आसात, आमचो चौगुले आसात, वेदांता आसात, अशे मायनिंगाचे काही थंयसरले इश्यूज हे थंय येयल्ले. त्याच्या नंतर 70चो विशय प्रामुख्यान येयल्लो हो आल्वारा लँड. होय असेंब्लीच्या फ्लोराचेर विजय सरदेसायन मांडलो आणि न्याय दिवपाचो ह्या सगळ्या गोष्टींक प्रयत्न केलो. बिचोलेसून जो लाटम बार्से आसा हांगासर तर थंय सरपंचा सकट थंयसरली पंचायत मंडळ आसात किंवा अनेक ग्रामस्थ हे एकवटलेले आणि त्यांचो एकूच हे आसलो की थंयसरलो जो सेक्रेटरी आसा
हो सतावणूक करता आणि त्याची तात्काळ बदली करची म्हणून द मोमेंट तो विषय फ्लोराचेर काढलो त्या क्षणाक म्हाका दिसता त्याची बदली जाल्या कारण त्याची रोखडीच जी त्याची ऑर्डर असता पळय अर्द्या वरा भितर ती सोशल मिडियाच्या माध्यमांतून किंवा आपल्या इलेक्ट्रॉनिक मिडियाच्या किंवा प्रेस माध्यमांतून आमकां ती सर्क्युलेट जाल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. म्हणजे काही जे विषय असले हे तात्कालीन सुटावे जाले, काही न्याय दिवपाचो प्रयत्न केला. पण हे सगळें करत असताना आमी जर हे पळयलें जाल्यार जो आवाज जालो विधानसभेन, जो लोकांचो आवाज आयकून विजय सरदेसायान जो आवाज मांडपाचो प्रयत्न केलो तेका परतूय म्हणटा 100% जरी ना जाल्यार 80% न्याय दिवपाचो प्रयत्न जाला. सगळ्यो गोष्टी सुटाव्यो जावंक ना. काही जेन्ना हांव 80% म्हणटा जेन्ना 20% ज्यो उरतात पळय त्यो परत आमी ज्या जाग्यार वचून आमी हें सुरू केल्लें आमचो आवाज विजय ही संकल्पना जशी आमी तालुका वायज आनी 40 मतदारसंघ कव्हर केल्ले तशेंच त्याच धर्तीचेर फुडल्या काळान आमी परत एकदा लोकांच्या फुड्यान वयतले. कारण लिडरशीप ही फक्त हावजाच्या फ्लोराचेर आवाज उठोवन सोंपना, ती परत एकदा लोकांपर्यंत वचोन लोकांच्यो आवाज लोकांची गाराणी आयकून घेवन ती डे टू डे जे कितें फॉलोअप आसा ते करपाक लागून आमी गांवांनी रस्त्यांचेर नाक्यांचेर वचोन आमी लोकांक आयकून घेतले आनी परत एकदा जो 80% आहा तो 100% न्याय दिवपाचो आमी प्रयत्न करतले. हांव त्या सगळ्या लोकांचे धाडस करता जे आमचो आवाज विजय ह्या कार्यक्रमाक येवन निर्भीडपणे जे धाडसान जे गोंयांक भेटसणारे विशय जे मांडले त्याच्या खंय आमचो पार्टी चीफ विजय सरदेसायान राजकारण करपाचो प्रयत्न केलो ना. किंबहुना सत्ताधारी पक्षा कडसून ते दिसले गेले. काही लोक जे थंय सहभाग जाल्ले जेंचे सहभाग घेतलेलो ह्या वार्तालापान त्यांच्या कुटुंबियांचे एखादे जर कोणी गव्हर्नमेंट सर्वंट वगैरे जाल्यार त्यांचे ट्रान्सफर्स वगैरे केल्यो, काही आफोन हाडून तांकां तंबी वगैरे दिली. खरं म्हणजे जाल्यार सत्ताधारी पक्षान करपाची गरज नासली. तांकां ही एक संधी मेळ्ळी ज्यो गोष्टी तेंच्या मेरेन पावना, त्यांच्या सत्ताधारी आमदारांच्या आवाजांसून पावना हे कोणा कडसून तरी तांकां पावता आनी हे शेवटी गोंयचे प्रश्न आसले ताका न्याय दिवपाचो तेंच्यांनी प्रयत्न करपाक जायनासलो. म्हणून परत एकदा म्हणटा ह्या सगळ्या गोष्टीचे आमी राजकारण न करता आमी लोकांपर्यंत पावतले आनी परत एकदा हीच संकल्पना घेवन आमी आमचो आवाज विजय हो वेगळ्या स्वरुपात आमी लोकां समोर येतले. तुमच्या मुखार बाब दिपकान उत्तर गोंयचो सारांश दवरलो. आतां हांव दक्षिण गोंयचे तशेंच बाकीचे हाजेर उलयतां. आमच्या अध्यक्षान टोटल 270 प्रश्नां घाली. तातूंत 225 अनस्टार्ड क्वेश्चन, 45 स्टार्ड क्वेश्चन, 13 झिरो आवर आनी 5 कॉलिंग एटेन्शनां. त्या भायर 3 प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशनां जी बाब कालुसा बरोबर आमची क्लब्ड जाल्ली. आनी खास करून सांगपाचें म्हणल्यार 0 आवराक जे प्रश्न मांडले हे अत्यंत अंत्योदय तत्वावयले मुद्दे मांडले. फॉर एक्झाम्पल गोंयच्या आमच्या मुर्तीकार भाव आसा तांचे कडल्यान एक मागणी आशिल्ली की पीओपीच्यो मुर्त्यो ज्यो येता बाकी राज्यांतल्यान हाचेर बंदी घालची. आनी फाटलीं 6 वर्सां सरकार उलयता की आमी करता हें करता, पूण शेवटी मार्केटान आमी ती पीओपीची मुर्ती पळयतालीच. पूण ज्या दिसा पयलेच दिसा फर्स्ट डेज पीओपीची मुर्तीचेर लक्ष वेधी सूचना हाडली 0 आवराक. हातूंत सरकारान मुख्यमंत्र्यान मान्य केलें की हय हें करपाक जाय आनी हाचेर बंदी हाडपाकूच जाय, जे आज पर्यंत फक्त ओरली आनी उतरांचेर आसताली. 24 वरां भितर ताजी ऑर्डर तुमच्या मुखार सरकारानूय दवरली आनी आमी ती मागीर प्रेसाक रिलीज केली. सो थंय बारीक लोक, आतां मुर्ती करणारे कोण, मुर्ती करणारे लोक अपर क्लास किंवा पयशेकार लोक न्ही, हे अंत्योदय तत्वाचे लोक, बारीक लोक हांकां पावपाचो प्रयत्न विजय बाबान केलो आनी तो 100% आमी तांकां न्याय दिवपाचो प्रयत्न केलो. त्यानंतर माटोळी सारकी मुख्यमंत्र्यान आमी जेन्ना पॅकेट ऑफ चिप्स म्हणलें की मुख्यमंत्र्यान माटोळी म्हणली, बजेट म्हणटे माटोळी. पूण सरकार केन्नाच माटोळीचे विक्रेते जे आसा, जे माटोळीक जे लागता, जी फळां फुलां म्हणा, जी जंगलांतली म्हणा किंवा आमची ट्रेडिशनल व्हेजिटेबल्स म्हणा, हांकां केन्नाच सरकारान न्याय दिवपाचो प्रयत्न केलो ना. आनी बजेटाक माटोळी म्हूण अशें जायना. आमी
खऱ्या अर्थान तिसऱ्याच दिसा आमच्या अध्यक्षान दाखोवन दिले मुख्यमंत्र्यान माटोळी म्हणटकच की माटोळी सुद्धा कसो न्याय सरकार दिना आणि पेडणे ते पणजे टू आगशी टू आमचे केपे टू काणकोण पोंडा टू पणजे आतां साबार वाठारांनी जे हायवेचेर आमची महिला बसतात जी ग्रामीण भागातली आसा जी एसटी समाजांतल्यान आसता हांकां एक खंय तरी एक मार्केट प्लेस करून दिवचो जे आनी त्या भायर बाजारांनी पंचायतीच्या वाठारांनी म्युन्सिपालिटीच्या बाजारांनी जे येवन बसतात माटोळेचें सामान जे विकतले हांकां एक आयडेंटिकल जागो करून दिवचो आनी त्या भायर तांचे सोंपो घेवचो न्ही टॅक्स घेवचो न्ही म्हणून हो एक लक्षवेधी सरकारा मुखार हाडलो परतून हे एक अंत्योदय तत्वावयल्या लोकांक पावपाचो प्रयत्न आमच्या अध्यक्षान मुख्यमंत्र्यान ते मान्य केला एखादी ऑर्डर आज फाल्यां येत जो एश्युरन्स दिला की हय मुख्यमंत्र्यान सांगला की आपूण डायरेक्शन्स दिता ऑफिसर गॅलरीक पळोवन ताणें म्हणलां की आपूण डायरेक्शन दिता की हय हे जावकूच जाय ही सेकंड गजाल आसली तिसरी गजाल आसली पारव्यांचें दुयेंस हे सामकें म्हणजे कबुतरखाना जे मुंबय आतां एक पारव्यांचें दुयेंस स्टार्ट जालां जेन्ना कोविडा वेळार जेन्ना विरोधी पक्ष म्हणून आमी जेन्ना सरकाराक हे दिताले तेन्ना सरकारू मातसो त्या वेळार आयकूंक घेवपाचो मनस्थितीन नासतालो पूण ह्या वेळार जेन्ना पिजन डिसीज जे जावंक लागला मुंबय सारक्या हातून ते आमी सरकारा मुखार हाडले कारण हे कोणाक लागता हे बारीक लोकांक लागता आनी लोकांनी इतले एप्रिशिएट केले लोकांनी आमकां मेसेजीस आनी व्हॉट्सएप करूंक लागले की बरो प्रश्न अध्यक्षान घेतला तुमचो म्हणून थंय मुख्यमंत्र्याचे लक्ष घेवन हेल्थ डिपार्टमेंट नजरेक हाडून दिले की मुंबय आनी एक्झाम्पल दिले मुंबय कॉर्पोरेशनाची थंय ताणें 51 कबुतरखाना बंद केले आयज अशें जाला की गोंयांत एक विशिश्ट समाजाचे लोक सकाळ फुडें आपल्या दुकाना भायर म्हणा किंवा हांगा पिजन फिडींग करतात ते खंय ना तरी बंद जावंक जाय म्हणून आनी हे पिजन फिडींग एट पब्लीक प्लेसीस एंड ओपन प्लेसीस बंदी जावची ताची आमी फॉलोअप करतले सो बेसिकली बारीक लोकां पर्यंत पावपाचो इशू आमी घेतलो त्या भायर अत्यंत म्हत्वाचो मुद्दो म्हणल्यार आमचो श्रीफळ नाल्लाचो प्रेस जो आहा हो 60 ते 70 रुपया ते किलो आसा हाजेरूय आमी एक 0 आवर हाडले आनी थंय एश्युरन्स घेतले की सबसिडायज नाल कारण चवथ लागीं तेकिल्ली आसा आयज प्रत्येक गजालीक आमकां चवथीक नाल्ल म्हणटो लागता देवाचे पुजेक आसूं किंवा जे पदार्थ करतात चवथीक नैवेद्य करतात देवाक हाका सगळ्याक हे लागता आनी आमच्या हिंदू भावांक चड नाल्ल लागता त्या चवथीच्या वेळाचेर नाल्ल सबसिडायज करून कारण 18 आमी केल्ले त्या वेळाचेर आमी 18 15 रुपया 18 रुपयान 20 रुपयाचे स्लॅब घालून कारण त्या वेळार 40 रुपया पावयले नाल्ल आनी आमी हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशना मार्फत तेन्ना दिल्ले परतून ते सरकार याद करून दिले म्हाका दिसता तेय अंडर प्रोसेस ते काही येणार दिसान येतले सो बेसिकली हे इश्यूज जर पळयत हे पब्लीक रिलेटेड इश्यूज आतां येता रेव्हेन्यू लॉसाचेर सरकारान रेव्हेन्यू लॉस कसो चलता आतां कजिनो सारक्या ऑनलायन लायव्ह गेमींग जे आसा हे ऑनशोर कजिनोन जावंक जायना पूण आमच्या अध्यक्षान ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस म्हणजे विधानसभेच्या पठाराचेर दाखोवन दिले पेन ड्रायव्ह आनी व्हिडिओ ट्वीट करून जे ताणें आमच्या टिमीन जे स्टिंग केले 2-3 दीस पयलीं की कशे तरेन सरकाराक रेव्हेन्यू लॉस जाता सीएजी कागदार दाखोवन दिता पूण लायव्ह प्रॅक्टिकली आमी दाखोवन दिले विथ एविडन्स ऑन द थंय वचून की कशे तरेन लॉस जाता आनी म्हाका आज सांगपाक एक खोस भोगता की आज सरकारान एक ऑर्डर काडला जी तुमकां हांव शेअर करता गॅझेट आयला जंय जे अशें जर गेमींग वायलेशनां जाता जाल्यार ताजे फी 25 लाख 50 लाख आनी 75 लाख सरकारान केला आनी ऑफिशियल गॅझेट आयल्या ती तुमकां हांव धाडून दिता त्या भायर एक अत्यंत म्हत्वाचो मुद्दो आशिल्लो जो बाब हाणें तुमकां सांगलो तो सांतोम आनी फॉन्टेनेज एरियान जे लोक रावतात हे ट्रेडिशनल जी थोडी एरियाज उरल्यात जी म्हणजे गोंय म्हणून दिसता आमकां हांगा ट्युरिस्टाचो न्यूसन्स थंय आमच्या अध्यक्षान जेन्ना इश्यू 0 आवराक काडलो मांडलो तेन्ना बाब रोहन खंवटे जो टुरिझम मंत्री ताणें सांगलें की विधानसभा जाल्यावर इमिडिएटली आमी हाजेर बसून ताबडतोब एक हाजेर सॉल्व करुया म्हणून त्या नंतर एक अत्यंत म्हत्वाचो मुद्दो म्हणल्यार एक्टिविस्ट आमचे जे एक्टिविस्ट भाव जे आसात गोंयभर जे आज विरोधी पक्षाचें काम करतात खरें तरेन जें काम आमी करूंक जाय आशिल्लें आनी आमी खंय ना खंय तरी कमी पडटात हें काम जे एक्टिविस्ट करतात तांचेर सरकारान भरमसाट केसी घालपाचो जो सत्र चलयला हे लक्षांत हाडून दिले आनी तांकां त्या वेळार थंय विधानसभेन हाडूनय आमच्या अध्यक्षान बसयले कारण सरकाराक दाखोवन दिवंक की जे गोंया खातीर झगडटात ते लोकांचे प्रश्न घेतात तांचेर तुमी केसी घालचे न्ही आनी हे तुमी विड्रॉ करचे सरकारान करना जाल्यार मुखार जेन्ना आमचें सरकार येतलें तेन्ना अध्यक्ष आमचे केसी विड्रॉ करतलो म्हूण हे सरकार अध्यक्षान विधानसभेच्या हातून दाखोवन दिले त्या भायर सामकें एक सांकवाळ पंचायतीचो जो क्लार्क आशिल्लो जो कोणाकूच काय आयकनाशिल्लो जो आपूण स्वता सुपर कितें म्हणटात ताका पंचायत मिनिस्टर कसो वागतालो आनी कोणूच ताका हालोवंक शकनाशिल्ले हाजे इश्यूज काडून ताका ट्रान्सफरूच न्ही ताका
सस्पेंड करचो पडलो. सरकाराक भाग पडले की एव्हिडन्सा सकट दवरून 24 वरां भितर मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलें आनी मुख्यमंत्री सॉ टू दॅट की द सांकवाळ सेक्रेटरी जो आहा हो सस्पेंड जाल्लो म्हणून. आतां येता जमनींचेर परतून एकदा सांकवाळची जी जमीन आहा जुवारी लँड स्कॅम हे अध्यक्षान दाखोवन दिले. मंत्र्याक विचारले की जो रिपोर्ट जो आसा जो आदले इजीन हाणें दिल्लो जे तो खंय आसा. मंत्र्यान तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस प्लेस करता म्हणले पूण ते केन्ना केलेच ना. आतां रिपोर्टाची कॉपी पूण थंय दाखोवन दिले कशे तरेन हे लँड स्कॅम जालात. केपेंची माया नगरी युपी बेस्ड एका रिजनल पार्टीच्या कनेक्टेड मनशांनी येवन केप्यां 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन कशी हडप केल्या आनी ही अख्खी केपेंची जमीन जी आहा ही मायानगरी कशे तरेन जावपाक लागल्या हे हाडून दिले. आनी त्या वेळाचेर रुलींग सायडातले आमदार तशेंच विरोधातले आमदार सगळे एक शॉक जाले की बाब विजय सरदेसायाक हे मेळटा तरी खंयच्यान काय म्हणून. आनी सरकारान आश्वासन दिलां की ताजेरूय कारवाय जातली म्हणून. त्यानंतर काणकोणची लँड स्कॅम प्रकरण लाटम बारसेचे बाब तुमकां दिपकान तुमकां पंचायती सेक्रेटरी बद्दल सांगलेच पूण त्या भायर थंय भानगड्यो जाल्ल्यो. कमदाची जमीन जी आयडीसीन एक्वायर केल्ली आनी आयडीसीन जे पयशे दिल्ले ते कमदाच्या अकाउंटान न पावता काही डॉक्युमेंटाचे भानगडे करून जे टेनंट जाल्ले थंय तांच्या अकाउंटान ते पयशे गेले कोट्यांनी रुपया म्हणजे एप्रॉक्सिमेट 8 कोटी रुपया ताजे स्कॅम जे आहा ते उक्ताडार हाडले. आता हे जे स्कॅम जाल्यात बेसिकली सांकवाळ म्हणात केप्यां मायानगरी म्हणा काणकोण म्हणा लाटम बारसेचे जमनीचे प्रकरण म्हणा हाजे सगळे इन डिटेल पत्र आमचे पक्ष काय येणाऱ्या दिसा भितर म्हणजे फुडले एक 7-8 दिसा भितर चीफ सेक्रेटरीक पत्र बरयतले. हातून एक सारांश असो जालो की सारांश जर तुमी करशात आमच्या विधानसभेचो जाल्यार हातून एक स्पश्ट जाता की आमच्या अध्यक्षान काडली जी लायली ताळ्याक केल्या ना. म्हणजे जे विशय मांडूंक जाय स्टेट्समॅन कसो मांडूंक जाय आनी सरकारा कडल्यान एक्शन करूंक जाय हे करून घेतले. त्या भायर संयम बाळगून म्हणजे बिहेवियरल वायज सुद्धा संयम बाळगून मंत्र्यांक कात्र धरपाचो प्रयत्न केलो. मुख्यमंत्र्याक तशेंच मंत्र्यान चंय बॅकफुटार घालपाक सो पूर्णपणे यशस्वी जालो आमचो अध्यक्ष. त्या क्लासीक एक्झाम्पल म्हणात कॅरिंग कॅपॅसिटीचेर सांकवाळच्या प्रश्नाचेर या मायानगरीच्या प्रश्नाचेर थंय सरकाराक उत्तरां दिवची पडली एश्युरन्सां दिवची पडली ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. त्या भायर वेगळे इश्यूज जे घेतले म्हणल्यार एक म्हणल्यार जीसीएची जी क्रिकेट ग्राउंड आशिल्ली एक षडयंत्र सिस्टमॅटीक चलताले थंय म्हणजे आमकां दिसून येताले की प्रश्न घाल्लो बीजेपीच्या आमदारान आनी ते सगळे व्हरून सिस्टमॅटीक एक घोळ चलयलो की जी 1,90,000 जमीन जी जीसीएक जी अलॉट जाल्ली आमच्या धारगळी ती खंय ना खंय तरी व्हरून शिफ्ट करप आनी मवळिंगे व्हरप अशें खंय तरी एक थंय त्या दिसा यत्न जाल्लो. थंय आमच्या अध्यक्षान इंटरव्हीन करून हाज्या वेळाचेर प्रश्नोत्तराच्या वेळाचेर थंय सप्लिमेंटरी घालून सरकाराक भाग पडले की ती जमीन जी आसा ती स्टेडियम तो थंयच जावंक जाय कारण एम्युनिटीज जे आसा हॉटेल्स एअरपोर्ट म्हणा किंवा रस्ते म्हणा हे धारगळीच सूट. एकंदरीत जो थंय सारके हे आशिल्ले की 1,90,000 स्क्वेअर मिटर कांय लोकांचो दोळो आशिल्लो रियल इस्टेट करपाक म्हणजे शिफ्ट थंयच्यान शिफ्ट करप आनी मागीर ती जमीन पकरप पूण तेय आमी करपाक दिले ना. त्या भायर पीपीपी मॉडेला वयली वास्को बस स्टँडाचेर आज थंय सत्ताधारी तशेंच ओपोजिशन सगळे बोवाळ मारतात की मनोहर पर्रीकरान 2016 जी फावंडेशन घाल्ले कितलेशे कोटी रुपया मोडून बाब नितीन गडकरी येवन ते बस स्टँड आज ते 20% फक्त पायलिंग वर्क जावन ते काडून पीपीपी नांवान रियल इस्टेटाक दिवपाचो एक प्रयत्न जालो. सो हाजेरूय तेय एक्सपोज केले. त्यानंतर बीच क्लिनिंगाची जी स्कॅम आसा म्हणजे ट्यून म्हणजे पयशे कोट्यांनी रुपया मोडटात भरमसाट ती बीच क्लिनिंग बीच एरिया वायज सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिवचे म्हणून काडले. त्या भायर आमच्या मिड डे मिलाची फाटल्या फावट एश्युरन्स दिले मुख्यमंत्र्यान की हात लावचे ना मिड डे मिलाक म्हणून खंयच्याच सेल्फ हेल्प ग्रुपांक पूण ती सुरवात जाली सांखळेच्यानूच. सांखळेच्या एका स्वयंसेवक जे गट आहा हांचे महिलांचे तांकां काडून थंय सांखळे हांकां दिवपाचो एक निर्णय सरकारान घेतलो अक्षय पात्राक तेय आमी हाडून दिले. आनी त्या भायर थंय एक साक्षी सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणजे तांचे पेमेंट पेंडींग आशिल्ले कारण ते ग्रुप जे आसा ते ओपोजीट वावुरताले सरकाराच्या. सो म्हणून खंय ना खंय तरी सूड घेवन तांचे एक 4 लाखाचे बिल पेंडींग दवरप तेय नजरेक हाडून मुख्यमंत्र्यान दिला आनी मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलां की चवथी पयली तेय करतले. कुर्टी खांडेपार सारक्या गांव वाठारांनी जो डॅम बांदलो बंदारा थंय एका क्लेमेंटिना म्हण एका बायल मनशेक 1.5 लाखाचो नुकसान जालें आनी ते 1.5 लाखाचो नुकसान भरपाई करून ताणें 3 वर्सां ती पत्र बरयताले सरकाराक ताचेर कांयच फॉलोअप जालें ना. ते जेन्ना आमी जनता दरबाराक गेले ते आमी थंय काडले आनी आश्वासन दिलां की
ते एक्शन जातले म्हणून आनी म्हाका कालूच रिपोर्ट आयला की पयरूच शुक्रारा की ताजेर फायल मुवमेंट जावन प्रोसेस सुरू जाला. सो एकंदरीत जर तुमी पळयशात जाल्यार पेडणे ते काणकोण, मोले टू आमचे वास्कोचे प्रश्न म्हण आनी एक इम्पॉर्टंट म्हणल्यार जे निलेश नावेलकर बाबान आमच्या नजरेक हाडून दिले, थंयचे माजी कॉर्पोरेटर कावन्सिलर, की एका फुटबॉल ग्राउंडार वॉर्ड नंबर 6 फुटबॉल पोलाच्या बाजूक सिवरेजीचो पीट केला म्हणून फुटबॉल खेळूंक 3-4 वर्सां जाली ग्राउंडूच बंद दवरला म्हणून. सो युवकांक खेळूंक मेळना म्हणून. सो बेसिकली हे सगळे इश्यूज जे आसा हे बारीक लोकांक पावपाचे इश्यूज. सो आमच्या अध्यक्षान असो निर्णय घेतला की हे जे विशय आसा जे आमचे बॅकएंड टीम प्रोसेस करीत आसा एकान एक आमी तुमकां उतर दितात लोकांक पब्लिकाक की एकान एक इश्यूचे फॉलोअप जातले. पत्रां वतली सरकाराक, त्यानंतर आरटीआय घालून कितें करपाक जाय फॉलोअप सरकार दरबारी, त्या मागीर मुख्यमंत्र्याच्या मार्फत आसूं मंत्र्याच्या मार्फत आसूं, जे कन्स्ट्रक्टिव्ह ओपोजिशन जे करून काम करूंक जाय संयम बाळगून, आपले काडली जीब लायली ताळ्याक न करता संयम बाळगून जे करूंक जाय ते आमचे अध्यक्ष करतले. आनी खरे तरेन अंत्योदय, सर्वोदय, ग्रामोदय हे सरकार जे स्लोगन दिता, सरकार खरेंच ते स्लोगना पर्यंत पावता काय कितें, करता काय कितें हाजेर वॉच आमी दवरतले आनी लोकांक आमी फटोवन दिवचे नात. सेकंड म्हणल्यार हो जो आमचो बाब अध्यक्षान उत्तर गोंयच्या अध्यक्षान तुमच्या नजरेक हाडून दिले की आमचो आवाज विजय ही संकल्पना राबोवन जी आमी गोंयभर भोंवले, हातून जर तुमी पळयशात हो आमी फ्रॉम डे वनाच्यान हो नोटबूक आमी दवरिल्लो, हो नोटबूक, आनी आमच्या अध्यक्षान स्वता हातून एंट्रीज केल्ल्यो. एका आनी एक आमचे आज आमच्या टीमीन बसून जितले इश्यूज घेतले ते टिक मार्क केल्ले आसा. आनी हातून एक स्पश्ट जालें की 80% इश्यूज आमी घेतला आनी वी आर ऑल्सो सॅटिस्फायड. आनी जे 20% जे घेवना आमचे दीपक बाबान सांगला तशें ते लोकां पर्यंत आमी वतले. आमचो अध्यक्ष परतो वतलो. चवथ जावन रोखडेच आमचो जो एक कार्यक्रम आसा आमचो आवाज 2.0 ह्या टिटावरी गजाली ह्या नांवान एक अशी संकल्पना आमच्या तकलेन आयला की ह्या नांवान आमी लोकां पर्यंत वतले आनी मतदारसंघ वायज वतले. ते मागीर 50 लोक असो 100 लोक असो, पूण लोकां पर्यंत वचून लोकां पर्यंत मेळप आनी लोकांचे बारीक प्रश्न सोडोवपाचे प्रश्न आमचे अध्यक्ष आनी गोवा फॉरवर्ड पक्ष करतलो. आमी ओगून न्हिदून रावपाचे नाच आनी वी वील फॉलो अप ईच अँड एवरी मॅटर ऑन दीस. सध्या स्किमी ज्यो तुम्ही सांगले हर घर नल जावं सिलिंडर पावना तशेंच तेंचे स्किमी चालू आसा, तशें आतां रॅली चालू आहा तिरंगा रॅली, तेजेर तुमकां पळयात तिरंगा रॅली ते काडप तांकां ते वयल्यान आयला आसतले, कारण लोकांक बिजी दवरूंक जाय आनी कितें ना कितें करूंक जाय. आमी देशप्रेमीच, आमकांय देश पयलो लागता, पूण तिरंगा ज्या तरेन विधानसभेच्या प्रकारान त्याच स्थितीन आशिल्लो ते आमच्या अध्यक्षान ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस दाखोवन दिले त्या दिसा पॉयंट ऑफ ऑर्डर काडून. आनी मुख्यमंत्री शॉक जालो की अशें आशिल्लें काय म्हणून. आनी 22 दिसां नंतर तो फ्लॅग सारको क्लीन जालो आनी मागीर ताका थंय लायटी बिटी घालून ताका जो मान मेळूंक जाय आशिल्लो ते आमच्या अध्यक्षाक आमकां अभिमान आसा की आमच्या अध्यक्षा खातीर ते जाले. सो आमकां हर घर तिरंगा म्हणटा ते डेली आसा आमच्या लायफान. सो हर घर तिरंगा हर दिन. सो आमकां ते रॅली काडून हे काडून आमकां हे करपाचें ना. एनिवेज दॅट इज देअर पार्टी मॅटर. पूण देश प्रथम आनी राष्ट्रा खातीर जे कितें करूंक जाय ते आमी केलात आनी खंय मान दिवंक जाय सरकाराचे नजरेक ही क्लासीक केस. म्हणजे 40 आमदारां पैकी एक आमचो आमदार सांजो चायेक वता थंय प्रेस भावां कडेन इंटरेक्शन करपाक वतना सांजे 7 वरांचेर उलोवन जातकच सकयल आनी थंय तो ऑब्जर्व करता की फ्लॅग सारको बुरसो असो आसा आनी लायट ना, काळखान आसा आनी रोखडो हावजा भितर येता आनी पॉयंट ऑफ ऑर्डर काडून ते काडटा. दीस इज लिडरशीप. आनी मुख्यमंत्री ते मान्य करता आनी 24 वरां भितर नेक्स्ट डे सांजे जे मान मेळूंक जाय आशिल्लो आमच्या राष्ट्रध्वजाक तो राष्ट्रध्वजाक मान थंय परतो आमच्या अध्यक्षान मेळोवन दिलो. पळया हर घर नल से जल कितें म्हणटात ते स्किमी ताणें काडल्या किंवा ओडीएफ हे कशे तरेन फार्स बाब दीपकाच्या मतदारसंघान मांद्र्या किंवा बार्देस हांगा गेल्यार लोक घेवन येताले, पंच सरपंच घेवन येताले. कारण कित्याक घेवन येताले? हे पंचांक सरपंचांक फोर्स करून सायनी मारून एनओसी दिवंक लायिल्ले की तुमच्या वॉर्डान हर घर 100% जाला, तुमच्या वॉर्डान 100% ओडीएफ जाला. कारण ते वयर सेंट्रल इंजिनाक धाडूंक जाय आशिल्लें तांकां चॉकलेट घेवपाक, कॅडबरी घेवपाक. पूण ते कशे तरेन फॉर्ज करून घेतले हे लोकांनी स्वता हाडून दाखयले. 3 गॅस सिलिंडर दिता म्हणून आमी सांगिल्ले. एवरी हाऊस होल्ड म्हणटा तूं बीजेपीचो मॅनिफेस्टो काड आनी पळय. आज पत्रकार भवनांनी हे प्रश्न तांकां विचारपाची गरज आसा. आमी पळयतात की तांचे पत्रकार परिशद ते उठूंक लागतात प्रश्नाचो भडीमार सुरू. हे आज पत्रकार भवनांनी तांकां विचारपाची गरज आसा. सत्तावीस तयारी अशी न्ही ती कंटिन्युअस प्रोसेस. आमचो आवाज विजय संकल्पना राबोवन आमी गेले. हे
एक पयलो पावंडो आशिल्लो लोकांचो पल्स कळपाक, लोकांचे विशय इश्यूज जे मांडपाक. आयज हांव प्राउडली सांगूंक शकता आमच्या अध्यक्षान लाटांबारी सारके कारण उत्तरेच्या एका एक्स्ट्रीम पोतान वचून थंयच्या लोकांचे घराणे आयकून घेतले आनी अख्खी पंचायत मंडळी थंयची इतली खूश जाली की इश्यूज घेवकूच ना ते हाडले आनी हाडटाना तांकां हाडून विधानसभेन बसयले थंय. कारण तुमी पळयात आमी काडटात ते म्हणून. त्या मुरमुगांव सारख्या वॉर्ड नंबर 6 जो एका भुरग्यांक खेळूंक मेळना ग्राउंड युवकांक थंय सिवरेज पीट करून दवरला. तातूंत आमकां काय मतां पडपाचें ना न्ही आनी इलेक्शन काय रोखडें 1 वर्सान ना. सो बेसिकली लोकांचे प्रश्न समजून घेवपाक आनी खोलाये पर्यंत सकयल वचून फुडली विधानसभेची तयारी आमची असेंब्ली सेशनाची तयारी करपाक आनी लोकांचे मेन म्हणल्यार अंत्योदय, सर्वोदय, ग्रामोदय हे जे ते करतात म्हणजे तांचे जो स्लोगन आहा हे खरेंच सरकार खंय फेल पडटा हे करपाक हे दाखोवन दिवपाक आनी इश्यूज बारीक लोकांचे सॉल्व करपाक आमी वतले. ते मागीर ओबीसी भावांचे आमचे कोटा भितर कोटा असो एक आमदार जो प्रामाणीकपणान आनी जो सातत्यान म्हणजे तो 1 सेशन 2 सेशन न्ही फाटले कितली 1 वर्सां जाली सातत्यान ओबीसी भावां खातीर सदांच उबो रावलो बा विजय सरदेसाय. ताणें ह्याय तांकां सरकाराक इतले अनकम्फर्टेबल केले तुमी पळयला आसतले मिडिया गॅलरींतल्यान. सरकार तो प्रश्न आन्सर करता म्हणल्यार इतलो अनकम्फर्टेबल जालो तांकां कितें उत्तर दिवप तांकां ते समजूंक शकले नात. ऑफकोर्स वतले हा आमचे गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून आमी वतले विजय सरदेसाय म्हणून. जशें 40 मतदार सी एवरी पार्टी इज फ्री टू डू देअर प्रोग्राम्स. कोण तिरंगा रॅली काडटा, कोण संविधान बचाव करता, आरजी आनी कितें करता. सो वी आर फ्री टू डू आवर प्रोग्राम. इलेक्शन येतना मागीर सगळे एलायज जे आसा ते बरोबर बसून सीट कशें करप दॅट इज डिफरंट थिंग. दॅट इज पॉलिटिक्स हॅज नथिंग टू डू विथ आमचो पार्टीचो इनिशिएटीव्ह आनी पार्टीचो प्रोग्रामा कडेन. कारण लोकांचो जो प्रश्न आसा समजून घेवपाक कारण ते फाल्यां तुका सांगलें विधानसभेत उबो रावलो काडली जीप लायले जाल्यार आमचो अध्यक्ष करना. आमी ते केले ना, करूं ना आनी करचे ना. सो विथ एविडन्स विथ फॅक्ट एंड फिगर्स जेन्ना विशय मांडटात ताका रिजल्ट मेळटा आनी ते आमी दाखोवन दिल्ले आसा. ते 1 आनी 2 न्ही कितलेशे एविडन्स तुमकां दिले. माटवळी धरात, पीओपी आयडल म्हणात, कजिनोचो इश्यू म्हणात. मेन म्हणल्यार इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आमच्या अध्यक्षाक आमी म्हणूंक जाता की वालोर एक्सायज चॅक पळोवन सोऱ्याची गाड्यो खंय सोडटात थंय जय माता दी म्हणून ट्रक सोडटात. हे सुद्दां ताणें खंयच्यान सोदून हाडले. म्हणजे त्या राती आमकां कळून येता की त्या राती खंय फोन स्टार्ट जाले सगळे एक्सायज गार्डांचे ऑफिसर एकामेकाक अरे विजयाक कशें कळ्ळें रे काय म्हणून. म्हणजे इतले बरो खोलाय आनी हे केन्ना करूं शकता आमी जेन्ना टिटावली गजाली करतले, लोकां पर्यंत वतले, आमचो आवाज विजय 2 पॉयंट करतले आनी इन डेप्थ गजाली कळूंक लागतल्यो. सो हे संकल्पना रावन बेजीक म्हणल्यार लोकांचे प्रश्न हे आमी करतले आनी लोकां पर्यंत पावोवन लोकांचो बेसिकली प्रश्न सोडोवपाक आमी यत्न करतले. 2022 विजयान विधानसभे पटलाचेर एक्सपोज केल्ले जुवारीचे गोंयच्या इतिहासांत व्हडले स्कॅम लँड स्कॅम म्हणून आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मानसेरान सांगिल्लें आपूण जो एक एडवोकेटाचो घेतलो एडवायस घेतलो आनी ते जनरल एक्स एजी आशिल्ले ताणें सांगिल्लें की हो जो हें आसा पळय जमीन ती परत घेवपाक शकता म्हणून सर. तो रिपोर्ट ताणें परत टेबलाचेर एक्झॅक्टली पयर जेन्ना आमचो तुमी पळयला आसतलें श्यामबाब प्रत्येक विधानसभेक सेशनाक ते मागीर फाटले 3 वर्सां सातत्यान कॉन्स्टंट हिटींग जर केला जाल्यार विजय बाबान जाल्यार सांकवाळ लँड स्कॅम खंयच म्हणल्यार एकदा विशय काडला आनी मागीर ओगी रावलो ना. जंय जंय चान्स पडला ते मागीर क्वेश्चनाच्या माध्यमांतल्यान आसूं किंवा डिमांड्सच्या माध्यमांतल्यान आसूं काडपाचो केलाच आमी आनी प्रत्येक फळा काडला. आनी हे फावट आमी मंत्र्याक धरलो की फाटल्या वेळ आश्वासन दिवन तुवें सनदी कशी इश्यू केल्यो आनी फाटल्या फावट जेन्ना एश्युरन्स दिले की रिपोर्ट टेबल ते रिपोर्ट केले ना. पयरूच ताणें सांगलें टेबल करता म्हणून. टेबल आमकां तरी कॉपी मेळूं ना आमच्या अध्यक्षताची. सो आमी सरकाराक आतां बरयतले ताचेर आनी वी वील सी दॅट इट इज टेकन टू लॉजिकल कंक्लुजन. मिनिस्टरान आनी सीएमानी एश्युरन्स दिल्ले आनी एकूय जमीन ती विकपाची ना किंवा कन्वर्शन तुवें सांगले ते प्रमाणे सनदी इश्यू करपाक लागले ते आतां तुमी पूण फॉलोअप करतले. आमी करीत आहात पूण न्ही आमी फॉलोअप करीत आहात. म्हणजे तांकां कितें जाला 33 नंबर तकलेक मारला. म्हणजे आमकां कोण काय करूं शकना. हम करे सो कायदा अंधा कानून हे सध्या चल्लां आनी हे जर टक्कर दितले जाल्यार हाजो एकूच वखद म्हणल्यार लोकां पर्यंत आउटरीच. जे पर्यंत लोकां भितर वचून आमी जनजागृती करचे नात आनी लोक जे पर्यंत उठचे नात जे आतां उठूंक लागल्यात त्या पर्यंत आनी हाजी सुरवात सांकवाळच्या जनतेक जागोवपाचें काम आमच्या अध्यक्षान केलां. तूंय सांकवाळचो थंय लागता
म्हणजे म्हाका याद जाता की तुवें कितलो आमचे कडेन फॉलोअप करतालो इश्यूचेर. सो आमी सातत्यान दाखोवन दिला की जशे तरेन इश्यू घेतले ते आमी काडला म्हणून. सो आमी हाचेर फॉलोअप करतलेच. तुवें एक धारगळचो इश्यू तो डेमोग्राफी चेंज जातली म्हणलं पळय ती CISF पेडणे ती ती तेजे बाबतींत तुमी कितें फॉलोअप करतले? तेचेर पळय ऑलरेडी अक्वायर्ड करून जमीन अक्वायर करून थंय तेंच्यो रेजिडेन्शियल एरिया स्टार्ट जाल्ली. आमी कशें केल्लें की त्या विशयाचेर अजूनय सरकार जर कितें करूं शकता. आतां व्हेरी डिफिकल्ट, कारण एकदां ते घेवन तेचे थंयसर म्हाका दिसता ओपनिंग फक्त उरना आसतलें तेचें. पण गोंयच्या सरकाराक ताची कांयच कल्पना नासलें. स्थानीक 2 आमदार आसात, तेंच्यांनी केन्ना ह्या विशयाचेर लोकांक क्लियरिटी दिली ना. तो थंयसर जेन्ना आमचो आवाज विजय हो घेवन आमी जेन्ना गेल्ले तेन्ना लोकांनी नदरेक हाडून दिल्ले हे विशय. हांवूय त्याच भागांत येता, हांवूय उलयल्लो तेचेर. तेका लागून तेका कित पर्यंत कितें न्याय मेळटलो हो सरकाराच्या हातीन. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.